मंगलम ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ ಅಂತೂ ಚಲ್ತಶ ಸಾರ್ಧ पंचशतमानोत्सवाक मुलिकापुरा दुखून स्वयं सेवक येऊन पाविला साथी नमस्कारू. हंगाचे तुम्ही प्रतिमा पळयला आमगेल्या देशाच्या प्रधानी जावन आशिल्ले नरेंद्र मोदी हांनी येऊन तशी स्वाम्याला एक उपस्थिती री एक रामाल प्रतिमा उद्घाटन झालेलं असं आमगेल समाजाक व्हड एक सौभाग्य म्हणत. आजी बगे तुम कशी दिसता आणि हंगात कार्यक्रम इक्र दिवसाचे कार्यक्रमा ಬಗ್ಗೆ तुम कशी दिसता दोन उत्तर. आम्ही एक साधारण 55 जण आजी सकाळ बायसोरनो दनपार भितरी पर्तगाळी पावलेची एक ओंगाची व्यवस्था म्हळ्यार आम्ही येदोड लेखनी आणि लेखू काही ना तसल व्यवस्था केला. अनेक प्रतिमा मुख्य जावन आमगेले प्रधान सेवक आम्ही इष्ट पावचे आमगेले प्रधानी येऊन एक आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे एक इतलोळी प्रतिमा एक अनावरण केला म्हळ्यार ते एक व्हडलो विषय. म्हाका दिसतास या 77 फिटाच्या रामाल मूर्ती इंडियन जेव्हा वर्ल्डान तू फर्स्ट म्हणून हांव लेखतास तशें हांव इतली व्हडले प्रतिमा आमगेले प्रधानीन अनावरण करता जाल्यार आमगेले एक GSP समाजाचे पवर घेतली म्हणून सकड आमगेले देशाक दाखोवन दिला. तशी पर्तगाळी मठांतू फर्स्ट पर्तगाळी मठांतू आमगेले GSP समाजाच्या कार्यक्रमाक इतलो व्हडली व्यक्तीन येवची म्हळ्यार आनीक एक खुशी. पयलीं आमकां कोणाक बागी जेवच्याक जायनी ते म्हळ्यार आमगेले प्रतिश्ठा बनव आशिल्ले तशें हांव आजी आमी हांगा पावल्याची 55 जनांली एक टीम आयला बैल मनशे दर मनशे चेडूं पुरो जाण येवन पावल्यांची इतलो व्हडली व्यवस्था करूंक बारी कश्ट आसा सुलभ ना. आमी म्हणयत त्या समजायना हे समजायना म्हणून जाल्यार एक कार्यक्रम कशी एक गंतून घेवची म्हणून ते खुर्ची कशी म्हणून कष्ट आमकां खंडीत गोत आसा जाल्यार तितली कष्टा मध्ये इतली जनाक एक व्यवस्था करची म्हळ्यार एक सान विषय खंडीत नाही. तशें हांव न्हू हे कार्यक्रम 100-200% सक्सेस. तशें हांव न्हू इतली चांग कार्यक्रम व्यवस्थित जावन केलेले सकड कमिटी मेंबर्स जेवो आनी आमगेले स्वाम्याल आशीर्वादान मुख्य जावन विद्याधीश स्वाम्याल आशीर्वादान या पुरो जाल्ला आनी तांगेले मलगडे वृंदावनास जाल्ले विद्याधीराज स्वाम्याले आशीर्वादान खंडीत हे चंदायर जाल्ला. मुखारी असल अनेक कार्यक्रम करतशे जेवो हे आतां विश्वविख्यात जाल्ला ह्या प्रतिमा अनेक एक टुरिजम म्हळ्यार एक आमगेले सनातन हिंदू संस्कृतीन एक टुरिजम स्पॉट जावन एक अनेक विश्वविख्यात जेवो अनेक चांग जेवो म्हणून आम्ही देवाला मागतास. प्रत्येक गांवचे येऊन प्रत्येक गांवचे व्हॉलंटियर करून त्या व्यवस्थेक कस कसं जावं का ते जबाबदार घेवन क्रमारी खंयचे असो व्हेकल स्टार्टिंग देखून व्हेकल रब्बोच ते येत रावचून लाईन की नाम समेत ते एक लाईन ताजी मागीर भितर देवस्थानान तूं प्रदक्षिण करताना मागीर थंय बसची वेवस्था की मागीर थंय आजे खंयचे जेवणा वेवस्था की थंय आज इतल्या हे जेन पळोवन न्हू कशी करता म्हणलें मागीर पळयतना लायक न्हू एक 2 लाईन कोर न्हू चंदारी वाडची तसल एक 7-8 काउंटर कोर न्हू बसची तसल व्यवस्था करून उद्दा प्रति जना बिस्लेरी उद्दा ते एक इम्पॉर्टंट नाणी असो प्रति एक विषयांतू चंदायर जावन पुरो वॉलंटियर ओट्टू जावन विंगड गांवची जाल्यार एक समान आलोचन करून प्रत्येक जन भागवहिसून भारी चंदायर केला. भयंकर एक कसं म्हणचे वय GSB समाज एक खुशी विषय भयंकर. ओके शंकरनाथ गोविंदा जय स्वामी महाराज की जय जय श्रीराम जय श्रीराम जय जय श्रीराम.